अंदूचे इफ्फी दिश्टी नाशिल्ल्यांकय 3 फिल्मांचो आनंद घेवपाक मेळटलो. एक लगे रहो मुन्ना भाय, दुसरें धोनी आनी तिसरें गोंयचें कोंकणी फिल्म केस्तांव द कोफुसांव. गोंयचो कोंकणी सिनेमा पयले खेपे दिश्टीहीनांक पळोवपाची संद मेळटली. केस्तांव द कोफुसांव फिल्माची निर्मिती आनी बरोवप सुचिता नार्वेकरान केला. 25 नोव्हेंबराक 12:30 वरांचेर मेकॅनिस पॅलिसांतल्या थिएटरांत केस्तांव द कोफुसांवाचो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. नॉर्मली फिल्म जशें आसता तशेंच आसतलें, पूण खुबशे फावटी जाता अशें की जेन्ना कोणाकूय दिसना त्या वेळाचेर ताका तें फिल्म पळोवप खूब डिफिकल्ट जाता म्हणजे अशे कांय सीन्स असतात ज्या सिनांनी एक मनीस हांगच्यान थंय मूव जाता पूण तो त्या फिल्मांतल्यान तांकां कळना. सो ह्या वेळाचेर ह्या अशे ब्लँक जागे आसात थंय ऑडियो डिस्क्रिप्शन जातलें, हांगा स्पेशल वॉयस आसतलो आनी तातूंत भितरल्यान अशा तरेच्या भुरग्यांक सुद्दां, अशा तरेच्या लोकांक सुद्दां हे फिल्म इजिली तांच्या मेरेन पावतले. आनी ह्या खातीर आमकां सक्षम जे ऑर्गनायजेशन आसात तांणी खूब मदत केल्ली आसा. आनी ही सामाजीक बांदिलकी आमी नजरेन दवरून आमी ठरयलें की आमी एक पावल मुखार घालुया आनी फक्त फिल्मूच करचे ना आमी, जाल्यार कितें तरी खास गजाल करतली.